मोगाळ भाव भयणांनो, तर आयचो विशय जावन आसा कुमियांव. कुमियांव म्हणजे कितें? जेजूचे कूड आनी रगत. जेजूचे कूड आनी रगत म्हणजे कितें? युक्रिस्ट हेजेर आमी नियाड करुया. जेजू सदांच ओंपाऱ्यान उलयतालो. आतां जेजू कितें सांगपाक सोदता हें जेजूचें कूड आनी रगत म्हणल्यार तेजेर आमी मातशें नियाड करुया आनी हो व्हिडियो टील द एंड उंत पर्यंत आयकुयात. सो तुमकां हेजी डिटेल जाणविकाय मेळपाक, बारीकसाण मेळपाक, सोत कितें कोडीत जावपाक. सो हांव म्हणटा तुमी टील द एंड अंत पर्यंत तुमी आयकतले म्हणून. तर आमी जॉन चॅप्टर 6 काडया आनी तितून चोवया. मातशें हांव फासूच वता कित्याक हो विशय बरो व्हडलो जावपाचो आहा. मातशें फास्ट सांगता, सो मातशें अंडरस्टँड करून घेयात. जेजू मिलाग्री करीत आसता. मिलाग्री करता तेन्ना लोक तेजी सगळी मिलाग्री चोयता आनी लोक तेज्या फाटल्यान धांवून येता. कितलोच लोक येता धांवून. आनी तेजे उपरांत चडांत चड 3 दीस जाता. आनी जेजू कितें करता, तेंकां जेवण दिता. तुमी जाणाय जेजून मिलाग्री केली 5,000 लोकांक एके पार तो सगल्यांक बसयता आनी 5,000 लोकांक जेवण दिता. तो लोक सगलो ते ब्रेड आनी ते जेवण जेयता आनी मागीर ते सगळे अजाप जाताय. आनी ते चिंता हे भशेन तेंकोड कांयच आसना पूण जेजू तिंगा सगळें तें 5,000 लोकांक एक पाट जेवण ह्या इजी न्हू. सगळे लोक अजाप जाता. तेजे उपरांत मागीर लोक कितें म्हणटा, लोक चिंता अशें करून, अरे हो सामको देव म्हणया रे, इतली तेकोड हें आहा. आनी तेका ते तेंचो राजो करपाक सोदताय. जेजूक कळटा आनी जेजू थिंगसरल्यान वयता तेजे उपरांत. आनी आपोस्ताल काडटाय आनी मागीर व्हड्यां बसताय आनी ते कापरनाहूम गांवान पोलतोड्यो. कापरनाहूम म्हणून एक गांव आसता, ते सायडीन ते पोलतोड्यो वयताय. तेजे उपरांत मागीर हो लोक कितें करता, खाता जेयता आनी मागीर जालें. मागीर दुसरे दीस काडटा आनी परत ते ताका सोदीत भोंवताय. मागीर काडटाय ते चोयता पयलीं जेजून हिंग मिलाग्री केलो थिंग वयताय, थिंग ना. आनी ते जाणाय जेजू हिंग ना म्हणून. जेजू हिंगा आसता म्हूण चिंताय कित्याक ते काडटा जेजू काय ते आपोस्तालां बरोबर काय कापरनाहूम गांवांत वसोंक ना. तेन्ना जेजू ते कापरनाहूम गांवांक वचपाक त्या उदकांतल्यान दर्या वयल्यान चलोन वयता. उदकाचेर चलता जेजू आनी चलोन हांव तुमकां सामकें शॉर्ट सांगता, आलतोळसून पोलतोडी पावता. उदका वयल्यान चलोन वयता आनी तेन्ना पोलतोडी पावले उपरांत ते सगळे लोक मागीर काडटा आनी मागीर ते सायडी वयता आनी थिंग मागीर जेजू तेंकां मेवता. थिंग मेवले उपरांत मागीर ते जाता जेजू कडेन कितें म्हणून, मास्टर तूं हिंग केन्ना पावलो, तूं कसो पावलो हिंगा. तेन्ना मागीर जेजू तेंकां सांगता, चोय तुमी म्हाका सोदीत हिंग येयलाय, तुमी कित्याक लागून येयलाय, तुमी ते म्हाका लागून न्हू. जे हांव तुमच्या मुखार जी हांवें नवलो केलाय, तुमी ते मिलाग्री केलाय ते चोवन तेका लागून न्हू. तुमी ते जेवणाक लागून येताय. कित्याक ते जेवण जेवन ते दादोशी जालोले. ते जेवणाक लागून तेज्या फाटल्यान जेजू ते धांवून येयले आनी ते जेजू जाणा आसलो. जेजू तेंकां म्हणटा. आतां आमी चोवया जॉन चॅप्टर 6 वर्स 26 चोवया जेजू कितें म्हणटा तेंकां. म्हाजे मोगाळ भाव भयणांनो, हांव म्हाजें कांय सांगना. तुमी जॉन चॅप्टर 6 वाचलें म्हणटा तुमकां सगळें क्लियर कळटलें. आतां हिंग म्हणटा जॉन चॅप्टर 6 वर्स 26 म्हणटा, आय टेल यू द ट्रूथ, यू आर लुकींग फॉर मी नॉट बिकॉज ऑफ द सायन्स यू सॉ. तुमी जें कितें चिन्ह तुमकां हांवें दाखयलें ते चिन्ह चोवन तुमी म्हाका लागून ते चिन्नाक लागून तुमी म्हाज्या फाटल्यान येयनाय,
बट बिकॉज यू एट द ब्रेड, तुम्ही तो उंड हायलो आनी तुमकां ती धादोसकाय मेवली त्या उंड्या हातल्यान देखून तुम्ही म्हाज्या हातल्यान धांवता. यू मस्ट वर्क नॉट फॉर द पेरिशेबल फूड. त्या जेवणाक लागून, त्या उंड्याक लागून तुम्ही वावर करूं नाकाय, इतले त्रास काडनाका ताका लागून. कित्याक बट फॉर द लास्टींग which but for the lasting food which gives eternal life. पूण त्या जेवणाक, तें जेवण केदींच पिड्ड्यार जायना, सासणाक उत्ता, साल्वार जाता. तसले सासणाच्या जिविताच्या जेवणाक लागून तुमी वावर करात. चोय कितें सांगता जेजू, ते सासणाच्या जिविताच्या जेवणाक लागून वावर करात. हें काबार जावन वचपाचें, पिड्ड्यार जावपाचें ह्या जेवणाक लागून तुमी वावर करूं नाकाय. हें नासवान जेवण, हेजे पासून तुमी धांवपळ करूं नाकाय, वावर करूं नाकाय, त्रास काडनाकात. आनी दीस इज द फूड दॅट द सन ऑफ मॅन वील गीव यू. आनी तें जेवण तुमकां, मनशाचो पूत तुमकां तें जेवण दितलो. फॉर द फादर सील हॅज बीन पूट ऑन हिम. आनी बापाचो सील तेजेर पडलेलो आहा. त्या जेवणाचेर बापाचो सील आहा. आनी तें जेवण तुमकां हांव दितलो. चोय मोगळे भाव भयणां, ही जेजूची उतरां. आतां मुखार या. जेजू कितें सांगता, हें काबार नाश जावपा जेवणा हाटल्यान नासनाकाय. जें तुमकां हांव सासणाच्या जिविताचें जेवण दितलो, तें जेवणा हाटल्यान नासनाकाय. इन द सेन्स, तें जेवणा हाटल्यान तुमी धांवनाकाय, ताका लागून कश्ट काडनाकाय, तें जेवणा हाटल्यान त्रास घेयनाकाय. जें सासणाचें जिवीत तुमकां दिता, त्या जेवणा हाटल्यान, सासणाच्या जिविताच्या जेवणा हाटल्यान धांवपळ कराय. आतां मुखार चोवया आमी तें कितें, खंयचें तें सासणाचें जिवीत, खंयचें तें सासणाच्या जिविताचें जेवण. तें जेवण कसलें जेवण तें चोवया मुखार. जेजू म्हणटा, जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51, तितून जेजू म्हणटा, आय एम द लिवींग ब्रेड. हांव तो जिवो उंडो विच हॅज कम डावन फ्रॉम हेवन. स्वर्गारसून तो सकयल येयला. हुएवर इट्स ऑफ दीस ब्रेड वील लिव फॉर एवर. आनी जो कोण हो उंडो खातलो तो सासणाचें जिवीत जियेतलो. द ब्रेड आय शॅल गिव इज माय ओन फ्लॅश. आनी तो उंडो तो तुमकां दितलो तो हांव जावन आसा, ती म्हाजी मांस, ती म्हाजी कूड. एंड आय वील गिव इट फॉर द लायफ ऑफ द वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या जिविता पासत तें हांव दितलो. तें तुमकां सगल्यांक जिवीत मेवचे खातीर, आमकां सगल्यांक जिवीत मेवचे खातीर तें हांव तुमकां दितलो. आनी मुखार तेच बरी जॉन चॅप्टर 6 वर्स 53 म्हणटा, जेजू म्हणटा, चोय आय एम टेलिंग यू द ट्रूथ. हांव तुमकां सच सांगता, इफ यू डू नॉट ईट द फ्लॅश ऑफ सन ऑफ मॅन, ते मनशाच्या पुताचे जर तें मांस जर तुमी खायना जाल्यार एंड ड्रिंक हीज ब्लड, आनी तेजें तुमी रगत जर पिना जाल्यार यू हॅव नो लायफ. तुमचे मदें, तुमचे भितर जिवीत ना. तुमचे भितर तें जिवीत ना. हुएवर इट्स माय, खायना जाल्यार हुएवर इट्स माय फ्लॅश एंड ड्रिंक्स माय ब्लड हॅज इटर्नल लायफ. आनी जो कोण म्हाजें मांस आनी म्हाजें रगत कोण पितलो न्हू, तेजे भितर तें सासणाचें जिवीत आसतलें पळय. आनी मुखार म्हणटा, आय वील रेज हिम अप ऑन द लास्ट डे. तेका लास्ट दीस तेका हांव वयर काडटलो. लास्ट दीस म्हणल्यार तो अंतीम दीस, तो जजमेंट डे आसता, त्या दिसा हांव तेका सासणाचें जिवीत फावो कोत्तलो. तेका हांव वयर काडटलो त्या मरणांतसून, आनी तेका सासणाचें जिवीत हांव फावो कोत्तलो, आनी तो सासणाचें जिवीत जियेतलो. माय फ्लॅश इज रियल फूड. म्हाजी कूड जावन आसा तें खरें जेवण. एंड माय ब्लड इज रियल ड्रिंक. आनी म्हाजी रगत जावन आसा तें खरें पिवण. He who eats my flesh and drink my blood lives in me and I in him. म्हाजी जो कोण मांस खाता आनी रगत पियेता तो म्हाजे भितर रावतलो आनी हांव तेजे भितर रावतलो. just as the father who lives, just as the father who is life
who sent me, and I have life from the Father. He who eats me will have life from me. So तेच पण बापाच्या बरोबर तो जेजू किती सांगपास होता. जस्ट फादर हू इज लायफ, बाप जावन आसा तो जिवीत, आनी तेणें म्हाका धाडला हिंगा. सो आय हॅव लायफ फ्रॉम, म्हाका बापाय कडच्यान तें जिवीत म्हाका कडेन, हांवूच तें जिवीत. जेतून सांगलां हांवूच तें सोत, हांवूच तें जिवीत, हांवूच तो उजवाड, आनी हांवूच ती जावन आसा वाट. आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत. तें जिवीत बापान जेजूक दिलां. बाप जावन आसता जिवीत, आनी तें जिवीत बापान जेजूक दिलेलें आहा. आनी जेजू जावन आसता तें जिवीत. आनी जो कोण ताका हातलो तेजे भितर तें जिवीत आसतलें. सो जो कोण जेजूक हातलो तेजे भितर तें जिवीत आसतलें. आमी जेजूक खावपाक जाय. इन अनदर वर्ड, वेरी क्लियर, जेजू सांगता whoever will have life. So he who eat me, जो कोण म्हाका हातलो, will have the life from me. जो कोण म्हाका हातलो तेजे भितर जिवीत आसतलें, तें सासणाचें जिवीत. तर आमी जेजू खावपाक जाय. सारकें? येस. तर आतां आमी मुखार या. तर म्हणटा, this is the bread which come down from heaven. हो तो उंडो जावन आसा वो स्वर्गारसून सकयल देंवन येयला. Unlike what your ancestors ate and still died, he who eat this bread will live forever. आनी आमच्या पुर्वजांनी मोजसान पयलीं कितें केलें तें माना दिलेलें. तो पुर्वजांनी तो उंडो जो तुमकां कोण दिलेले ते खायले आनी ते मेले. जेजू सांगता पुर्वजांनी जें तुमकां जो तुमकां उंडो दिलो, कित्याक हें म्हणटाले तूं कसलें नवलोपण दाखयता, तूं तुजेर आमी स्वता मानपाक तूं कितें दाखयता, कितें तर बिलीव करता जाल्यार. आमच्या पुर्वजांनी आमकां माना दिलें म्हणटा तें खावपाक. स्वर्गारसून माना पडटालें आदीं. इतू वर्सां तेंकां 40 वर्सां लागून तें माना खावयलें. तूं कितें दिता? ते लोक तें जेजूक विचारपाक. जेजू कितें म्हणपाक लागलो, तुमकां देवान स्वर्गारसून तो जिवो जे कोण ते मान खायलेले ते सगळे मरोन गेले. पूण आतां खरो उंडो जो देवान बापान धाडला तो जावन आसा हांव तो खरो उंडो, जेजू म्हणटा. आनी जो कोण म्हाका खातले ते सासणाचें जिवीत जियेतले. हें जाण जावपा जाय. सामकें गरजेचें, वेरी इम्पॉर्टंट. तेच पोरी आमी आतां मुखार या. खूब गरजेचें. आतां कित्याक इट इज द स्पिरीट दॅट गिव्स लायफ. तो म्हणटा जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 कितें म्हणटा? जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 म्हणटा, इट इज द स्पिरीट दॅट गिव्स लायफ. तो वतमो, तोच तो वतमो, तो तुमकां जिवीत दिता. पळय, पत्तो उलयता वतमो जिवीत, वतमो जिवीत जाणा जाय. तोच तो वतमो तुमकां जिवीत दिता. पूण कुडीच्यान कांयच करपा जायना. कूड हेल्पलेस. द फ्लॅश कॅनॉट हेल्प. द वर्ड दॅट आय हॅव स्पोकन टू यू आर स्पिरीट अँड दे आर लायफ. जीं उतरां तुमचे कडेन हांव उलयलां, चोय जेजू सांगता, जीं उतरां हांव तुमचे कडेन उलयलां तीं उतरां जावन आसा वतमो आनी जिवीत. तेंचे तीं उतरां वतमो जावन आसा आनी तींच उतरां जिवीत जावन आसा. सोनमात म्हाजे भाव भयण तुमकां पत्तो आनी एक पाट सांगता, सोनमोन घेयाय. इट इज द स्पिरीट. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 म्हणटा, इट इज द स्पिरीट दॅट गिव्स लायफ. तोच तो वतमो जावन आसा, तो जिवीत दिता. पूण कुडीच्यान कांयच करपाक जायना. द फ्लॅश कॅनॉट हेल्प. द वर्ड वीच आय हॅव स्पोकन टू यू, जी उतरां तुमचे कडेन हांव उलयलां तीं जावन आसा वतमो आनी जिवीत. देखून जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 म्हणटा, चोयात, देव जावन आसा वतमो आनी त्या देवाक सोतान आनी वतम्यान आर्गां महिमा दियात.
तेंच बापाक जाय आनी बाप तसलीच आर्गां मोहिमा सोदता. देवाक जाय तुमी देवाची पुजा करतना, देवाची भक्ती करता आसतना, देवाक आर्गां मोहिमा दिता आसतना देवाक तुमी स्वतान आनी वतम्यान आर्गां मोहिमाक दिलोले जाय. कित्याक तो देव जावन आसा वतमो, तो जेजू जावन आसा वतमो जाणा जायात. तर आतां मुखार या आमी जॉन चॅप्टर 15 3-4. जॉन चॅप्टर 15 काडया. एक मिनट. जॉन चॅप्टर 15 खंय गेलो काय? ओके. जॉन चॅप्टर 15 3 and 4 कितें म्हणटा चोय. जॉन चॅप्टर 15 You are already made clean by the word I have spoken to you. तुमी ऑलरेडी क्लीन जाली. जी उतरां तुमकोडे हांव उलयलां त्या उतरांनी चोय उतरांक चोय कितली हें दिता. कित्याक उतर कित्याक चोय सांगता, मुखार सांगता तुमकां. यू आर ऑलरेडी मेड क्लीन बाय द वर्ड आय हॅव स्पोकन टू यू. जी तुमकोडे उतरां उलयल्या त्या उतरांनी तुमी ऑलरेडी क्लीन जाली. लिव इन मी एज आय लिव यू. म्हाजे भितर रावात आनी हांव तुमचे भितर रावतां. नो ब्रांच कॅन बेर फ्रूट बाय इट सेल्फ. खंयचेंच झाडाची ती हांदी आपुणूच तें फळ दिवं शकना. इट हॅज टू रिमेन पार्ट ऑफ द वायन. त्या हांदयेक झाडाची एक पार्ट जावन रावच पडटा. झाडां भितर ती हांदी जर मोडली जाल्यार ताका खंयच्यान ताका नरिशमेंट कशेंच मेवपाना. ती हांदयेन सदां ती बावत वयतली हांदी. ती हांदी झाडां भितर इंटॅक्ट आसपा जाय. तेन्नाच ताका तें झाडा कडच्यान तें नरिशमेंट मेवतलें, ताका तें जेवण मेवतलें त्या हांदयेक. आनी तें मागीर ती हांदी कित्याक तें फोडां दितली आमकां. आनी ती हांदी एक फोडांत लागपानाय. सो जेजू सांगता म्हाजे भितर रावाय तुमी. म्हाजेसून जर सेपरेट जायत जाल्यार तुमी गेली, यू लॉस्ट. तुमचे भितर कसलीच फळां मेवपानाय आनी कसलीं फळांय तुमकां जावपानाय आनी तुमचें सासणाचें जिवीत तुमकां केन्नाच मेवपाना. इट हॅज टू रिमेन पार्ट ऑफ द वायन सो नायदर यू कॅन बेर फ्रूट इफ यू डू नॉट लिव इन मी. म्हाजे भितर रावना जाल्यार तुमकां तें फळ केन्ना मेवपाना. आतां चोय जेजू तो उतराक मुखार हाडटा. सगल्यांचे पयलीं तें उतर आसलें आनी तें उतर देवाशें आहलें आनी तें उतर देव जावन आसलें. इन द बिगिनींग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विथ गॉड, वर्ड वॉज गॉड. नथींग वॉज क्रिएटेड, नथींग इज क्रिएटेड. कांयच खंयचीच कसलीय रचना जावं खंयचीच रचना जेजूचे भायर रचलेली ना. सगळी जेजू उद्देशीं जेजू वरवीं रचलेली आहा. आनी तें उतर सगळें जी कितें रचना जी रचल्या तें उतरा उद्देशीं रचलेली आहा. संवसार जावं दी म्हणल्यार पृथ्वी जावं दी तें उतर, देवाचें उतर. तें उतरान जें कितें रचलां सगळें उतरान रचलां. उतर जाण जाय त्या उतराचो मोल कितें आहा तो. जी खंयची रचना सूर्य जावं चंद्रीम जावं आख्खो ब्रह्मांड जावं युनिवर्स जावं सगळें उतरान रचलां. उतर त्या उतरान सगळी रचना रचलेली आहा. एन्ड द वर्ड बिकेम फ्लॅश. तेंच उतर कूड, मांस आनी रोगताच्या रुपान आमचे मदीं देंवन येयलें. वर्ड बिकेम फ्लॅश. तें उतर मनीस जावन आमचे मदीं तेणें घर बांदून पीच हीज टेंट एमंग अस. आमचे मदीं मनीस जावन येयलो तो देव, जिवो देव जेजू. आनी आमकां आपली भाव भोण केली. जाण जायत तर ते उतराचो वालोर कितें आहा तो. उतर हांव पोत सांगता. उतर देवाचें उतर. सगळें जें कितें जालां तें सगळें देवाच्या उतरा प्रमाणें. सगळें देवाचें उतर. त्या उतराक घोट धरात. आतां मुखार चोवया हांव कितें सांगपाक सोदता तें. हांव सांगना, सॉरी, देव सांगता. म्हाजें कांयच ना. हांव एक धूळ आनी माती. हांव
एक धूळ आनी माती म्हाजी कांयच क्रेडिबिलिटी ना. जें कितें आहा जेजू पुजतार आनी जें कितें आहा तें सगळें जेजूचेंच जावं दी, सासणाच्या सासणाक, आनी तोच आसतलो. तर मुखार आमी जॉन चॅप्टर 14:10 काडया. जॉन चॅप्टर 14:10 कितें म्हणटा? डू यू नॉट बिलीव दॅट आय एम इन द फादर अँड द फादर इज इन मी? तुम्ही स्वत माननात हांव म्हाज्या बापायचे भितर आनी बापूय म्हाजे भितर आहा म्हणून तुम्ही स्वत माननात? द वर्ड्स दॅट आय से टू यू आय डू नॉट से ऑन माय ओन. जी उतरां तुमकां हांवें सांगलां, जी उतरां तुमकां सांगलां ती हांव म्हाजी ओन सांगना, म्हाजी ओन घडोवन तुमकां सांगना. बट द फादर हू ड्वेल्स इन मी इज डुईंग हीज वर्क. पूण तो बापूय म्हाजे भितर आहा, तो आपलें कामां कोत्ता. तो बापूय म्हाजे भितर आहा, तोच तो बाप म्हाजे भितर आहा, ते सगळीं ती कामां कोत्ता. बाप कोत्ता सगळीं ती कामां. तो जॉन 12:49 भितर या परतून जॉन 12:49 कितें म्हणटा? जॉन 10 फॉर आय हॅव स्पोकन, फॉर आय हॅव नॉट स्पोकन माय ओन ऑथॉरिटी. हांव म्हाजे ओन ऑथॉरिटी उतरांनी हांव उलयना. द फादर हू सेंट मी हॅज द हिमसेल्फ इंस्ट्रक्टेड मी. म्हाज्या बापायन म्हाका धाडला, तेणेंच म्हाका इंस्ट्रक्शन सगळें दिलां अबाउट वॉट टू डू, वॉट टू से. तूं कितें करपाचें, कितें उलोवपाचें. सो जाण जायात, व्हेरी इम्पॉर्टंट. मुखार म्हणटा आय नो दॅट हीज कमांडमेंट इज इटर्नल लायफ. जेजू म्हणटा हांव जाणा तेजी उतरां म्हणल्यार तो कमांडमेंट म्हणल्यार सासणाचें जिवीत. एंड आय गीव माय मॅसेज एज द फादर हॅज इंस्ट्रक्टेड मी. आनी ही मॅसेज, ही उतरां ही मॅसेज तुमकां हांव दितां, जी म्हाज्या बापायन म्हाका सांगून धाडलां, ही तुमकां दी म्हूण, तुमकां सांग म्हूण, तें हांव तुमकां सांगतां. मोगाळ भाव भयणानो, उतराक पाळ दिवपाक शिकात. आतां आमी मेन पॉयंटाचेर येवया. मेन पॉयंट म्हणल्यार कितें काय तो मेन पॉयंटून? कुमियांव, जेजूचे कूड आनी रगत. जेजूचे कूड आनी रगत. आतां आमी लूक चॅप्टर 19:22 काडया. लूक चॅप्टर 19. रायट, हांव मुखार पावलो काय? लूक 18:19. लूक चॅप्टर 22. लूक चॅप्टर 22 वर्स 19. लास्ट सुपर. ओके. जेजू कितें म्हणटा आतां? देन जीजस टूक द कप. जॉन चॅप्टर 22 वर्स 19. हांव तुमगे सगळें कित्याक सांगता? कित्याक हालो म्हाका नाका, हांवें सांगलां म्हणून. सगळें जेजून सांगलां. आनी हांव हेज्या मुखार केन्ना कितें सांगतलो, म्हाजी एक पासून उतर सांगपाना घडोवन. म्हाका नाका म्हाजी उतरां हें जालेलें. हांव म्हाका फामाद करपा येयलें ना. जें कितें आहा तें सगळें म्हाज्या भाव भयणाक सगळ्यांक सोत कितें आहा तें, जेजूचें कितें आहा तें कळोवन दी तुमकां कुडीत करपाक. हें सगळें जेजू सांगता. पवित्र पुस्तक कितें सांगता तेंच तुमकां हांव सांगता. आत्तें आहा तें पत्तें कोण न्हू आं चोय. जो कोण मनीस आत्तें आहा तें पत्तें कोण सांगता तो देवा कडच्यान येयलो ना, तो जंवसारा कडच्यान येयला. आनी तो देवाचो म्हणयार केन्ना जावंक शकना. सगळें मिक्स करून घडोवन आपणाचें सादोवपाक सोदता तो देवाचो मनीस केन्ना जावंक शकना. आनी हांव देवान म्हाका कितें दिलां तेंच हांव तुमकां दितां, तेंच तुमकां सांगता. देवान म्हाका कितें सांग म्हूण सांगलां आनी हें देवाचें परमिशन घेवनूच हांव तुमकां सांगता. जेजून म्हाका ती परमिशन दिल्या तुमकां सांगपाक, आनी तें देवाच्या परमिशनान प्रमाण सांगता. आतां मुखार या. देन जीजस टूक द ब्रेड and after giving thanks he broke it and gave it to them. जेजू चोय एक घरांत थिंग वयता. तुमी सगळीं जाणाच ती लास्ट सुपर करपाचें जेवणाक सगळीं बसलेले आसताय. आपोस्तलां बरोबर जेजू बसलो आसता. तेन्ना जेजू कितें करता? तेन्ना जेजू then he took the bread and after giving thanks he broke it and gave it to them. जेजू तुमी सगळीं जाणात आमच्या इगोर्जेन आमचो फादर करता ते प्रमाणे तो उंडो घेता आनी तो उंडो तो मोडटा, उंडो ब्रेक करता. तुमी जाणाय.
आनी जेजू म्हणटा ही म्हाजी कूड. जेजू कितें म्हणटा ही म्हाजी कूड वीच इज गिवन फॉर यू, तुमकां लागून दिलेली आहा तुमचे पासत. डू दीस इन रिमेंबरन्स ऑफ मी. कितें कितें डू दीस इन रिमेंबरन्स ऑफ मी. कितें म्हणटा जेजू तो उंडो मोडटा आनी तेंकां दिता, सगल्या आपोस्तलांक दिता, तुमी हायात ही म्हाजी कूड जावन आसा. आनी म्हाज्या उगडासाक कित्याक लागून म्हाजो उगडास 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 म्हाज्या उगडासाक उगडास दवराय, म्हाज्या उगडासाक कोराय म्हणटा तो. मागीर मुखार and he did the same with the cup and after the meal. जेवण जाले उपरांत ते कप घेता, कपांत वायन आसता न्हू जेजूचें रोगत. This cup is the new covenant. New covenant म्हणजे नवो कॉन्ट्राक्ट, न्यू एग्रीमेंट in my blood which is poured out for you. हे तुमकां लागून आवयला. ते न्यू कॉन्ट्रॅक्ट. कसो कॉन्ट्रॅक्ट काय तो न्यू कॉन्ट्रॅक्ट जेजू न्यू कॉन्ट्रॅक्ट केलो. ते काल्वेरी फोर्साचेर जेजून आमचे पासत ते रोगत आवयलें गरजेचें. पळयात 3.5 वर्सां जेजू आमकां ती शिकवण दिता, कशें चलपाचें, कितकून करपाचो, तुमी कशें म्हाजो फाटल्यान म्हाजो फाटलाव करपाचो. जेजू पातकी न्हू, पूण तो आमचे पासत, तो पवित्र आनी होत नासलोलो जाण जाशात. पवित्र होत नासलो देव जेजू आमचे पासत आपूण पातक जाता, आमची सगळीं पातकां आपणाचेर घेता आनी तेजे उपरांत त्या काल्वेरी खुर्साचेर तो आपली ती बोली दिता. आपूण जावन एज अ हाय प्रिस्ट मेल्चीजेडेक तो हाय प्रिस्ट जावन आनी एकूच पावटी वर्सां पत्ते न्हू, एकूच पावटी तो जेजू चोडटा त्या काल्वेरी खुर्साचे मात्ता आसतना आत पासून कुशीक काडना, आवाज पासून काडना, तोंडांतल्यान आवाज काडना आसतना तोंड बंद करून सगळीं पातकां आपूण आपणाचेर घेता सगळीं. तें वेरी इम्पॉर्टंट. तें जाण जावपा जाय, तें गरजेचें. सो तो कॉन्ट्रॅक्ट जेजून सायन केलो, तें रोगत आवयलें, नेवो कॉन्ट्रॅक्ट. तें जेजू मोत्ता, तिसरे दीस जिवंत जाता, स्वर्गार चोडटा, तेन्ना ती स्वर्गींचे दरवंटे उक्ते जाता. जाण जाय ते दरवंटे बंद आसलेले इतले वर्सांची वर्सां, जेन्ना जेजू मरून वयर चोडटा स्वर्गार, तेन्ना ते स्वर्गीचे दरवंटे उक्ते जाता आनी ते काकोतीचो सागर ते घोसघोशान देंवून येता. तेन्ना आमचे मदीं तो पवित्र आत्मा देंवून येता. हें जाण जाय म्हाजे मोगाळ भाव भयण. तो कॉन्ट्रॅक्ट जें आमी देवाची मोहिमेसून शेणून बसलेले, आमी हारून बसलेली ती देवाची मोहिमा, ती आमकां तो कॉन्ट्रॅक्टा उद्देशी आमकां तें सगळें परत मेवता. तो कॉन्ट्रॅक्ट तो जेजून आपले पवित्र अमूल्य रोगतान आमकां इकती घेयलाय. तो कॉन्ट्रॅक्ट तो आमकां ते बंदखणींतसून सोडयला. तो कॉन्ट्रॅक्ट तो जेजूचें रोगत. आनी तें सगळें आमी कितें करपाचें, उगडास उगडास उगडास. जेजू कितें म्हणटा, उगडासाक करात, उगडास दवराय. एवरी नाव एंड देन उठता, हातां बसता, न्हिदता, जेयता आसतना एवरी नाव एंड देन उगडास दवराय. तुमचे पासत हांवें कसली फारीकपण दिलां तें दवरूंकूच जावो. मुखार चोया, मुखार कशें जाता एंड लगून व्हिडियो कंप्लीट चोयाय. आतां मुखार हें जालें आनी मॅथ्यू 26
वर्स 26-28 भितर सेम आहा. तेंय तुमचें चोवपा जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 26-28. आतां आमी फर्स्ट कोरियंत भितर या. कोरियंत कितें सांगता काय. फर्स्ट कोरियंत 11 चॅप्टर 11 फर्स्ट कोरियंत चॅप्टर 11. एक मिनट बाबा. फर्स्ट कोरियंत चॅप्टर 11 न्हू. सेकंड कोरियंत पावलो. फर्स्ट कोरियंत चॅप्टर 11. चॅप्टर 11 वर्स 27. वय चय हें गरजेचें. Therefore, if anyone eat of the bread and drink from the cup of the Lord unworthily. चय कोणूय आतां तुमी वयताय कुमियांव घेताय बरें आहा. पूण घेता तेन्ना कशें घेताय. अनवर्दिली. ताका सन्मान आसतना चोय कुमियांव घेवप म्हणल्यार कितलें हें आहा तें. तुमी बारीक नियाळ कोराय. असोच कुमियांव घेवपा जायना. तें जाणविकाय घेवन कुमियांव म्हणटा कितें सारकें जाणा जावन जेजूच्या कुडान रोगत म्हणटा तें कितें जाणा जावन तें घेवपाक जाय. अनवर्दिली. फावो ना ते भाशेन आमी अनवर्दिली म्हणल्यार फावो ना ते भाशेन आमी घेवपाक सोदताय. फावो ना ते भाशेन कुमियांव घेता आसतना जाणा जावन तेजी सोजमीकाय घेवन कुमियांव घेवपाचो. आतां नाल्यार तुमचेर ते कोश्टांचें फॉर्मोन तुमचेर आहा. पावले येयले म्हणपाचें कोश्टांचें फॉर्मोन. आतां मुखार चोया आमी कशें कितें जाता तें. Therefore, if anyone eats the bread or drink from the cup of Lord unworthily, he sins against the blood and the body of the Lord. तो पातक कोत्ता. जर कशें चिंतनासतना तूं कशें घेत जाल्यार न्हू तूं पातक आदारता. Let each one then examine himself before eating of the bread and drinking from the cup. Otherwise, he eats and drinks his own condemnation. It is not recognizing in not recognizing the body. जर तर त्या पातकांचें फॉर्मोन तूं मागोन घेताय. हें सगळें तूं मागोन घेताय. जर तूं फावो ना ते भाशेन जर तूं जेजूक शेवपाक तूं ट्राय करशी तूं जेजूक कुमियांव घेवशी जाल्यार ते पातकांचें फॉर्मोन तूं मागोन घेताय. आनी तो मुखार म्हणटा देखूनच this is the reason why so many people among you are sick and weak. देखूनच तुमी दुयेंस हाय आनी वीक हाय. and several have died. आनी जायत कितलीं जाण मेलीं. सो हें सगळें